स्पेन आणि कोलंबिया ह्या दोन्ही पंगडांनी उपांत्य फेरयेतल्या मॅचींनी यश मेळोवपाक फिफा अंडर-17 बायलांचे विश्वचषक फायनलीत पात्रताय मेळयल्या. ट्रॉफी खातीर आतां मुंबईत दोनूय पंगडांचो निमणो सामनो जातलो. 90 मिनटांच्या खेळात दोनूय पंगडांनी हार स्विकारपाक न्हयकार दिल्ल्यान कोलंबियान पेनल्टी शूटआउटात नायजेरियाक 6-5 गोलांनी हारावपाक यश मेळयलें. मजगतीं खेळाच्या दुसऱ्या अर्दात स्पेन आक्रमक जाल्ल्यान घड्याळांत फकत कांय मिनटांच बाकी उरिल्ले आसतना स्पेनान जर्मनीचेर मात केली. स्टेडियमात प्रेक्षक नाशिल्ल्यान बोळ जालो. ते उपरांत उपांत्य फेरयेत 10,000 वयर प्रेक्षक आपल्या आवडीच्या पंगडा खातीर चियर्स करपाक लागले. आतां 30 तारखेक मुंबईत फायनल जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.